जे भशेन चालू आसा आनी जे भशेन इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजे भशेन एक व्हडलो रेव्हेन्यू लॉस जाता हे एक्सायज 2 नंबर सोऱ्याचे. आनी आतां महाराष्ट्रांत सोरो म्हारग जाल्लो आहा, ताजे खातीर गोंयच्यान महाराष्ट्रांत सोरो व्हरप हें स्मगलींग करप हें लुक्रेटीव जाल्लें. आनी म्हाका दिसता की दिल्लीचे जे स्कॅम जाला सोऱ्याचो घोटाळो ताजे परस हें कमी ना, ताजे इतलेंच आसत तें आतां आम आदमी पार्टीन कॅल्क्युलेट करूंक जाय. MLA हा ऑलरेडी लेटर बरयल्लें आसा सरकारान आनी सरकाराक एक्शन घे म्हणून खूब पयलीं सांगलेलें. पण तरी सरकारान एक्शन घेवना म्हणटा तुमी. मस्ट इन प्रोसेस कशें आसा तुमकां खबर आसा. आयज जर आतां म्हाका एक्सायज म्हजें रिपेर करपाक जाय आमचें हावस, तेचें लेटर घातलेलें आतां 1 वर्स जालें. आतां खंय तरी म्हाका ऑर्डर गावची. पण पेट्रोलिंग सुद्धा स्टार्ट करपाक व्हडलोसो टायम लागना न्ही त्या एरियेन. पेट्रोलिंग करपाक ऑलरेडी सांगलां आमचे पुलीस पेट्रोलिंग चालू आसता, अशें कोणूय नासता. म्हणजे कशें आसता पेट्रोलिंग करतना आयकलां पण प्रूफ अजून काय ना, कोणी ते दाखवपाचें. एक बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि छोटे छोटे काम करवाने के लिए 15-20 लाख रुपए देने पड़ते हैं. एक बीजेपी के मिनिस्टर जब कहते हैं कि फाइल्स पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है. तो अब गोवा में इतने बड़े स्केल पे करप्शन हो गया है कि अब विपक्ष नहीं बोल रहा, बीजेपी के लोग खुद बोल रहे हैं. आम आदमी पार्टी मजबूती से एक अल्टरनेटिव बनके, एक विकल्प बनके गोवा के लोगों के साथ खड़ी है. दिल्ली लिकर स्कॅमाचेर आमगे जो अरविंद केजरीवाल लिडर आसलो ताका भितर घालून सगळें पळोवन काडलें आनी ही इज आउट नाव. सो दॅट मिन्स तें प्रूव करपा जालें ना. आनी त्या लिकर स्कॅमाचेर ताका देंवयलो थिंगा. कितें जाल्यार घोटालो करून द होल आयडिया वॉज टू मेक शुअर दॅट अरविंद केजरीवाल डज नॉट वीन ऑन लिकर स्कॅम ऑफ दिल्ली. आतां हें जें लिकर स्कॅम काडलां तेजेर रिसर्च भरपूर जावपाची आहा. 2027 म्हाका दिसता तेजेर हें सगळें चलतलें. विजय सरदेसाय म्हणटा तुमी कॅल्क्युलेट करपाची गरज आहा म्हणून आम आदमी पक्षान. म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी हें सगळें कॅल्क्युलेट करपाची गरज आहा. Not only as the Aam Aadmi Party, I think as Goans we have to calculate how this liquor business is happening आणि हे जे Amsterdam distilleries म्हणटाय ती कोण ती फाइंड आउट करपाची गरज आहा. जे पळय एक्शन कितें घेवपाचें आहा ते ऑलरेडी काल सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा. जेन्ना बॉर्डर इन्स्पेक्शन सद्या चालू आहा गव्हर्मेंटाचे वतीन आनी एज फास्ट तेजेर एक्शन जातलें म्हणून काल सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आसा.